भारतीय जनता पक्षाक 20 सिटां मेळ्ळ्या खरी, पूण ह्या 20तले 12 आमदार दुसऱ्या पक्षांतल्यान फोडून हाडिल्ले। भाजपा, काँग्रेस, मगो आनी अपक्षांक घेवन तांकां वेंचणूक जिखोवन दिवन आतां सरकार स्थापन करपा वाटेर आसा। गोंयान भाजप हो पक्ष फाटल्या एक दशका सावन पुरायपणान बदल्ला। जनता पक्षान आदलो ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी माविन गुदिन्होक काँग्रेसींतल्यान फोडलो। सुभाष शिरोडकाराक आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेकय फोडलो आनी 2017 पोटवेंचणूक घडोवन हाडून जिखयलोय बीन। 2022 वेंचणुकेंतय काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, निळकंठ हळर्णकार, रवी नायक, देविया राणे आनी विश्वजीत राणे हांकांय फोडून हाडले। विधानसभेत वेंचणुकेंत उबे करून वेंचूनय हाडले। प्रेमेन शेट आनी प्रवीण आर्लेकाराक मगो पक्षांतल्यान फोडले, उमेदवारी दिली आनी जिखोवन हाडले। फोडून हाडिल्ल्यां भितर रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे आसात। मूळ भाजपांतले म्हणपा भशेचे वेंचून आयिल्ले आसात ते दोतोर प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, जोशुआ डिसुजा, रमेश तवडकार, सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकार, दाजी साळकार आनी उल्हास तुयेंकार। खंयच्याय परिस्थितीत वेंचणूक जिखपाच्या भाजपाच्या ह्याच विचारसरणेक लागून भाजपाक पुराय भारतांत इलेक्शन मशीन अशें नांव पडलां। आतां 2024ची वेंचणूक हो भाजपाचो फुडलो टार्गेट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।